पावसाळी पिकाच्या लुवणेक सध्या सुरुवात झालेली आसा। गोयच्या वेगवेगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांनी शेतकार लुवणी करताना दिश्टी पडटा। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन शेतकार शेतार वयता, पूण सरकारा कडल्यान तांकां फावो तशें अनुदान आनी जाय तशी मजत मेळना। देखून फुडली पिळगी शेतां करतली काय ना अशी भिरांत कुडतडच्या शेतकारां मदीं निर्माण जालेली आसा। सध्या मानायाचो दिसावडो 1000च्या वयर जाला आनी भात शेत ह्या खातीर आमकां फकत 20 रुपया अनुदान मेळटा, ते आमकां परवडना। देखून हातूंत सरकारान लक्ष घालपाची गरज आसा आनी अनुदान वाडोवन दिवचें अशी मागणी कुट्टरच्या शेतकारांनी केलेली आसा। हे आमी रोयताय आमगे एकदम पुर्वजांचे आनी म्हाका आमगे पाय मोचीनी पळय सांगलें बाबा कितें जाल्यार जाता आनी तेच कुस्तार आमगे शामाय शापाय मोन गेले तेणें हें रोयन आमगे पाय मेलो 9 वर्सां जालीं आनीक तेच कुस्तार तांकां शिकयलोलें म्हूण हांव तें सांबाळटां। खरें म्हणल्यार हकिकत सांगल्यार आमकां कोता येना। मानाय जाला 1000 रुपीज आनीक पर डे आनी सबसिडी मेळटा 20 कितले सांगले प्रेस गेल्ले कोण आयकना आमगेलें। पूण आतां म्हाका दिसना मुगे भुरगे चल शिकले आपले इंजिनियर जाले जाल्यार एक रेट ते आमकां पासून बोवाड मारताय। पूण हांव कितें कोत्ता एक कोंबी हे पासो मसाला चड जावं मुगे उमेद आमी सगळे उमेदीन हे रोयताय। हें आमगे पुर्वजां गेले फुडलें म्हूण आमी सांबाळटाय क्लिननेस आनी आमचो MLA आमकां सपोर्ट कोत्ता। तो दिसा हें एग्रीकल्चर चोडलां कुट्र्या नो डावट कोणाच्यान कितें उलयलें म्हूण जायना। तो आमगे MLA रेजनल लॉरेन्स हेचा चोडला आनी आमकां सबसिडी बेगीन दिवची। आमकां सबसिडी आतां भात घाल्यार 6 म्हयन्यांनी येता नेक रोव पासून पोत पासय मारूंक पडटा आनी 20 रुपीज आमकां अत्यंतर कोंता येना। हांव हे सगळें आमगे CMा सांगूं सुद्दां CM साहेबा तेणें इंगेचें आमी रेडी आहाय ताका उलोवपाक। हें चोयचें आमगे एक्सपेन्स आमकां आमचे दिसना हे पाशा भुरगे आमगे सांबाळटले म्हूण। हें पुर्वजांक हें आमी कोत्ताय आनी 20 रुपीज आमकां अत्यंतर सबसिडीची सारकी गरज। मिनिमम हांव म्हणटा सपोर्ट प्रायस आमकां 40 to 50 दिवची म्हूण। एक च्या पिवपाक गेल्यार 10 रुपया 20 रुपयान च्या जायना आनी एक 20 रुपयान आमकां किल घेवन आमकां रोवपा जावपाना। म्हाका तर हाल्यां कितें जालें आनी हांवूय तर हें जालें जाय तूं कोणाची गॅरंटी आसना। म्हाका दिसना आमगे बरी करीत म्हूण हे भाशेन। सो हांव सरकाराक मागोतां आनी रिजनलाक म्हणटा आमगे उतर मागणी हालतिकायेन मागोता आनी मुखार घालचें।